ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಚಾತು ಬರ್ಯಾ. Alleluia, 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 Alleluia,
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pergantuka sumia Jesu, Pergantuka sumia Pergantuka sumia Jesu, Pergantuka sumia Aradantuka sumia Jesu, Aradantuka sumia Hoglaptuka sumia Jesu, Hoglaptuka sumia Stuti tuka sumia Jesu, Stitutuka sumia Namaskar tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. मगा चेष्टना ह्या घडये सोम्या मुखार आमी दिंब्यांनी आसाव. त्रिएका देवाचे प्रतिरूप ह्या घडये आमचे समोर आसा. जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाक पळयला. ह्या उतरा मरिफात देवा बापाची त्रिएका देवाची त्या त्रिंदादीची वळख जेजू मुखांत्र आमकां फावो जाल्या. आनी ह्या घडये तोच त्रिंदादीचे रूप तोच जेजू आमचे सांगाता आसता. हो वेळ घडी आमी आमकांच ताचे मुखार समर्पण करूंक ताची बेसांवां जोडूंक तो दिता ते समाधान संतोष घेवंक आमी हांगासर आसा. तर ह्या घडये त्याच सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी आराधन करया. त्याच त्रिएक देवाक आमी नमान करया आनी गव्या गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्रत्या तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. हाथ उभारिया. हालेलुया 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 हालेलुया
सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता, तुजी स्तुती महिमा आमी वाकणता. ह्या घडये तुझे हजरपण ह्या उंड्या रुपार तुवें आमकां दिलाय, तुका जावं अर्गा. तू जावन आसाय आमचो इमॅन्युएल, मनशा खातीर, मनशा सांगता रावच्या खातीर, मनशाचे रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू तूं. आनी तुज्या परगट मिसावांत त्याच लोकां सांगता तूं रावलोय, तांचे सांगता तूं भोवलोय, तांचे सांगता तूं जेवलोय. तांकां देवाच्या राजाची बरी खबर तुवें परगट केली, तांकां गूण केलें, तांकां समाधान दिलें, बावार्थ वांटलोय, तांच्या जिवितांत नवो भरवसो दिलोय. आनी ह्या मरिफात तुमस्कर इमॅन्युएल म्हणलें सत तांकां तुवें उगडापें केलें. मगळा जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तुज्या सरपण आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत तूं ये, आमच्या जिवितांत तूं राव, आमच्या जिवितांत तो सांगात दी, आमचे सांगता तूं जेव, आमचे सांगता तूं भोव, आमचे सांगता तूं उलय. आनी विशेश करून तुजो खरो अनुभव आमकां तूं फावो कर. आनी ह्या मरिफात आमच्या जिवितांत आमी तुजो तो खरो अनुभव सोडूंक ह्या आराधन हो पवित्र वेळ आमकां आदारसो जावं म्हूण आमी मागता. हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कीर्तनगार देव जावन आसा बरो गवळी म्हळें सत हो कीर्तनगार आपुरबायच्या उतरांनी सांगता. कीर्तन 23 सर्वेस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना, पांचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशो घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कालक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय, तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार एक मेज तूं मांडताय, म्हजें मातें तेलान तूं मागताय, म्हजें पात्र बरोवन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगत दितेली, सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. मोगाच्या इश्टानो अपुरबायेची बसवणी जेजूची देवाची. दाविदाचें कीर्तन कीर्तन बरा गवळ्याचें. अपुरबायेची ही उतरां आनी उतरां आयकतना खंडीत जावन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान आमच्या जेसून एक गवळी जावन केल्ले ते हर एक कार्य आमी उगडासा काडी येता. कसो एक गवळी आपल्या शेळ्या खातीर जीव दिता, कसो एक गवळी आपल्या शेळयांची जतन करता म्हणलें ह्या उतरांनी अपुरबायन हो कीर्तनगार सांगता. आमी हर एकली देवा मुखार गवळी जावन आसा, देवा मुखार ताच्यो शेळयो जावन आसा. आनी ह्या घडये त्याच आमच्या गवळ्याक, आमच्या जेजूक, आमचे समोर आसच्या त्याच आमच्या गवळ्याक होच मान आमी भेटोवया. त्याच आमच्या गवळ्याच्यो खऱ्यो शेळयो जावंक जेजू आमकां ह्या घडये ताची कृपा दिवं म्हूण आमी मागया. कोंकणी भक्ती गीतां बूक पान संको 366 मुन्नूर 66. सौम्या मोसो गवळी तुजी दयादिष्टासा निरंतरी. तू सौम्या मोसो गवळी तुजी दयादिष्टासा निरंतरी. तू सौम्या मोसो गवळी तुजी दयादिष्टासा निरंतरी. तो सौम्या मोसो गवळी तुजी दयादिष्टासा निरंतरी. तरणेत नासलेल्या साग्यारी सौम्या तूं म्हाका परण पावय. तरणेत नासलेल्या साग्यारी सौम्या तूं म्हाका परण पावय. नितळ उदकाचे बोगलेरी सौम्या तूं म्हाका परण पावय. नितळ
तूं म्हाका परन पावय तो सौम्या सोगोवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी तो सौम्या सोगोवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तूं म्हाका अरण पाव बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तूं म्हाका परन पावय सदानी तिचे सावळेरी सौम्या तूं म्हाका अरण पावय सदानी तिचे सावळेरी सौम्या तूं म्हाका परन पावय सौम्या सोगोवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी सौम्या सोगोवळी तुजी दया दिश्टासा निरंतरी पळय मोगाच्या इश्टानो आमचो गवळी तो आमची जतन तो घेता आनी त्याच गवळ्याच्या पांयांतळी ह्या घडये आमी आसा ही थोडी घडिता त्याच गवळ्यान आपल्या शेळयेंतय दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो उगडास हाडूंक आमकां आदराचो जावं किर्तन 66 वळ 3 आनी 4 म्हणटा सगळी पृथ्वी तुज्या आराधन करता तुका किर्तन गायता तुज्या मानाक होगळीक दिता येया आनी देवाची कृत्या पळया मनशा पासत अद्भुत ताची कार्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मोगाच्या इश्टानो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत त्याच गवळ्यान आमच्या जेजून जायतें बरेंपण केल्लें आसा जायते आशिर्वाद आमच्या जिवितांत घाल्लेले आसात सबारपोटी आमी ती पळोवंक शकना अनुभव करूंक शकना आनी ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा ही थोडी घडयता त्याच्या सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी कंसोवया ताणें केल्लें हर एक बरेंपण ताणें केल्लें हर एक बेसावां ह्या घडये उगडासा काडचे प्रयत्न आमी करया आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी सांगया अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू हो सोबीत दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो जावन तुवें आमकां रचल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुजो स्वास आमचे भितर घालून आमकां जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या ही जेजू सोबीत प्रकृती आमचे दायस्कर तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या हे अपुरबायेचे परिसर आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां जानवायेन तुवें भरल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या वावर करूंक बरे हात पाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू उलोवंक तोंड आनी जीब तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या ही जेजू तुजे सोबीत रचना पळोवंक दोळे आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या तुझ्या जेजू उतार आयकोंक कापुरबायचे खाण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां दिसपडटो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या मागण्याक आनी वावराक बरो प्रतिफळ तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या आमच्या दिसपडत्या जिवितांत एक गवळी जावन आमकां सांबाळलेल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या पिडे जेजू शिडेंत आमकां तुजो सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या आमी जेजू पडटना निराशी जातना आमकां सांबाळले वेल्ल्या खातीर तुज्या उतरां तावन आमकां तुवें प्रेरण दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ती बावट जियोंक आमकां आदार तुवें दिल्ल्या अर्गानी खातीर होगळाप तुका सोम्या जेजू आमी रडटना पडटना तूं आमकां सांगात दिवन आमकां उठयलेल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या विविध रितीच्या अडचणींत आमी कश्टांत आमकां तुजो सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या
विविध सकत विविध तालेंता तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाक तुका सुम्या आमचो दिसपडतो वावर बऱ्यान करूंक तुवें आमकां संगत दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाक तुका सुम्या बरें कुटुंब तुवें आमकां दिवन आमकां सर रितीच्या बरेपणान तुवें बरयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाक तुका सुम्या विविध भेस आमकां दिवन आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाक तुका सुम्या जेजू होय मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय आमचो आदार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायतें बरेपण सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत केलाय किर्तनगारा परी आमी तुका आराधन करता किर्तनगाराची 300 उतरां मनशा पासत अद्भुताची कार्यां ही जावन आसात किर्तनगाराची उतरां मोगाळा जेजू ही जावन आसात ह्या घडये आमची उतरां वय आमच्या जिवितांत जायतीं अद्भुत कार्यां तुवें केलेलीं आसात एका फाटल्यान एक आमी उगडास केलो तर वेळ पावचो ना सोम्या तुवें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक आनी ह्या घडये ही अर्गां गीत आमी संगता मेळोन गायता आसतना परत सोम्या जेजू तुवें केल्ल्या हर एका बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर आमी आमच्या काळजांत तुका अर्गां आनी होगळाप दिता तळे पेटून आमी गवया उबी रवन पान संको 49 49 अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या अर्गां तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्ल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्ल्या जेजू जय जय तुका तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वंदिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हाले हालेलुया आमेन हालेलुया हाले 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 हालेलुया
सर्व आम्ही दिबी घालया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र अध्याय 4 वळ 8 आनी मुखार आमकां सांगता, जेजू ह्या जिणयेंती बरोसो दिता, दिसपट्टे जिणयेंत सलवणी आकांत येतना आमी निराशी जायनाये. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत वाचप्यांक आपण दिता, सलवणेंत आकांतांत आमी निराशी जावचे न्हय. बगार बरोवशाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. जेन्ना आमच्या जिवितांत बरोवसा आसा तो व्यक्ती काळोखांती उजवाड देखूंक शकता, निरशांती बरोवशान चलोंक शकता, सलवणेंती जैताचें किर्ण तो देखूंक शकता. आमी लुकास एवांजेल अध्याय 20 आनी 4 थंयसर एम्माउसाचें गणित आमी वाचता. निराशेन, सलवणेन, आकांतान चलोवन आसलेल्या त्या दोगा शिसा सांगता जेजूय तांचे सांगता चलता. निराशी जालेल्या ह्या तांच्या जिवितांत नवो बरवसो, नवो उजवाड तो जाता. तर मोगाचे इश्टानो, ह्या संवसारी जिवितांत हांव आनी तूं जियेतना ही सलवणी, आकांत, पिडा, निराशपण स्वाभाविक. आनी ह्या वेळार आमी कोणा लागीं वेचें? ह्या वेळार आमी कितें करचें? आमी हर एकल्यांनी जेजू लागीं येवंक जाय म्हणलें आमी समजूंक शकता, कित्याक तो जावन आसा आमच्या जिविताचो बरवसो. तर ह्या घडये त्याच सोम्याक आमी आमचें समर्पण करता आसतना विशेष करून सोम्या हांव तुजेर बरवसता म्हणल्या उतराकाल ह्या घडये तस सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. आमची जबाब, सोम्या तुजेर हांव बरवसता, सोम्या तुजेर हांव बरवसता. दिसपट्ट्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट मेळटा आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. विविध रितीच्या पिडेक हांव कारण जाता आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. नाना रितीच्या सुख शिकोवणे मरिफात बावडतांत शेळेपण येताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. विविध रितीच्या नश्टांक हांव बली जाता आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. तुजी उतरां नियाळ करूंक आनी जियोंक कश्ट मारतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत नाना रितीची सलवणी आनी आकांत येता आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. पयल्यात हांव नाना रितीच्यो दोशी आमकां मेळटाना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. आमच्या संगतपणाच्या जिवितांत असमाधान, अशांती राज करताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. ताळणी तेंते सवानी म्हाका दोस्ताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. बेजारायेचें जिवीत म्हजें जाताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. ही जिनिन्स नाका आसले म्हणले चिंताप म्हज्या मतीक येताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. दुबाव म्हज्या जिविताक रेवड मारताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. एकसुरपणांत हांव जियेताना सोम्या तुजेर हांव बरवसता. वय सोम्या, तूं जावन आसाय आमचो आसरो, तूंच जावन आसाय आमचो बरवसो. आमच्या निराशेन, आमच्या कंत बेजारायेन, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या अडचणेन, आमच्या शेळेपणांत सोम्या तूंच जा आमचो बरवसो म्हणून ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. पान संको 67 जेजूचें नांव म्हाका बरवसो, येसू नांवान ನನಗೆ भरवसे. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೋ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಡಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಡಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ
ಅಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಡಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಡಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ सर्व आम्ही उभी राहूया आणि ह्या घडये देवाच्या उतरासनी आळ करूंक आमकां समयायती करया पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे मध्ये आम्ही येवकार करया तो सवन आसा जाणवाय सदातात पूर दिनार सर सकताचे मरिफात वाळटा आणि ह्या घडये देवाच्या उतरासो नियाळ करूंक तेंचो उतर आमी आयकूंक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत ते रोंबोवंक आणि आमच्या जिवितांत आमी तें पाळोवंक ह्या घडये पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागता आसतना प्रत्येक करून ह्या देवाच्या उतरासो नियाळ दिवच्या ह्या आमच्या भावाचेर आणि आयकोनच्या आमा समेज तांचे तच पवित्र आत्मो येवं दी आनी आमकां सक्तेन बरोवन दी जानवायेन बरोवन दी म्हणून ह्या घडये ताचो आदार आमी मागून घेवया पवित्रज्ञा आमचे देवोन तूं ये 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 तुझे सक्तेन तुझे कृपेन भरतो पवित्र आत्म्या तुझे सक्तेन तुझे कृपेन भरतो पवित्र आत्म्या तुझे सक्तेन तुझे कृपेन तुझे सक्तेन तुझे कृपेन भरतो पवित्र आत्म्या तुझे कृपे तुझे सक्ते भरतो पवित्र आत्म्या हाथों पर हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 18 ते 22 वाक्य एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटा त्या सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले
सरोवराचे ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तो मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब आनी जोआव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता एका माचव्यार ते आपलीं जाळां सोमा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आमी आदल्या मागण्या जमातेर नियाळ केल्लो विशय जावन आसा. बागलां आमची उक्ती जावं दीत ह्या 2024 इसवेंत. लेट द डोर्स ओपन इन 2024. आनी ह्या विशयांत आमी जायत्यो संगती मोगाच्यान आमी नियाळ केलो. आज हांव तो नियाळ करता. जर तर बागलां उक्ती आसून वयल्या हंताक हांवें वसाचें जाल्यार थोडे म्हणी हांवें सोडूंक जाय. सोडल्या करीत म्हाका वयल्या हंताक वचोंक जायना. परत हांव सांगता, सोडल्या करीत सांडलेल्या करीत म्हाका वयल्या हंताक वचोंक जायना. बागला अनेक बागेल आसूंक पुरो, पूण त्या बागलांतल्यान वचोंक म्हाका जायचे जाल्यार हांवें सोडूंक आसा थोड्यो संगती. हांगासर आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार सोमीन जेजू सिमोन ताच्या भावाक म्हणटा, तुमी मासली पागतात, मुखल्या दिसांनी तुमकां मनशांक पागोवंक त्या वयल्या हंताक व्हरता म्हणटा आसतना हे सिमोन आनी आंद्रे कितें करतात, आपलीं जाळां थंयच सोडतात आनी ताच्या फाटल्यान घेतात. त्या जाळां म्हणसर कितें आसलें, तांच्या हातांत जाळां आसलीं. वयल्या हंताक वचोंक आनी एका बागलांतल्यान वचोंक आसा म्हणटा आसतना आपणाड कितें आसा सोडलें आनी मुखार गेलीं. तशेंच अनेक दोग बाबाव आमी पळयता, जाकोब आनी जोआव. तांकांय आपयल्या वेळार उंचल्या हंताकेच्या खातीर तांणी मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते गेले. तांचें आशिल्लें सोडलें, बापायकी सोडलें, माचव्याकी सोडलें आनी वयल्या हंताकेच्या खातीर तांणी थोडें सांडून मुखार गेले. आज हांव उलयता आसतना आज वाचल्या वाचपांत शिस्त जावन जेजूच्या शिस्त जावन वेच्या विशयांत आज हांव त्या विशयांत उलयता आसतना, पूण हांव आज आमी नियाळ करता, थोडे मनीस सांडूंक जाय मुखल्या हंताक वसाचे दर. आमची बागलां उक्ती जाल्ल्या बागलान वयल्या पावंडाच्या हंताक वसाचें जाल्यार थोडें सोडच्या विशयांत हांवें तुवें चिंतूंक जाय. आज आमी म्हणूंक पुरो आमचे समस्या आसात, आमचे थोड्यो संगती आसात. म्हणूंक पुरो म्हाका पिडा आसा, ती पिडा गूण जाल्या उपरांत हांव मुखल्या हंताक येता, जायना. थंयच तुवें ते विशय सांगात सोडू आनी तूं मुखल्या हंताक वचाचें पडटा. नाजाल्यार थोडे म्हणटात म्हजे कडेन पयशे जावन दीत मागीर हांव हें येता. म्हाका बागेर आसा वय, पूण म्हजे कडेन पयलें पयशे जायचे जाल्या उपरांत हांव येता. तशें जायना. ती परिस्थिती खंयचीय परिस्थिती आसल्यार तुवें मुखल्या हंताक वचोंक तुजें कितें उणेंपण आसा तें सांडून तुवें मुखल्या हंताक वचोंक तयार जाय. थोडी म्हणटात काजार जाल्या उपरांत, थोडी जाल्या उपरांत नाका भुरगीं आनी जावं दीत ताजे उपरांत, आनी थोडी म्हणटा भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत, आनी थोडी म्हणटात म्हाका इल्लें शिकल्या उपरांत, आनी थोडी म्हणटात ताका एक भूत शिकयचें, ताणें म्हाका भयंकर अन्याय केला, ताका एक भूत शिकयल्या उपरांत मागीर हांव काल जाल्यार करूंक येता म्हणटात. आनी थोडे म्हणटात म्हाका असलो अन्याय जाला की एक तांचे एक हात ताका पळोवन मागीरचें कितें मागीर पळया म्हणटात. आमी पळयता मुखल्या हंताक जर तर मनशान वचचें जाल्यार आमी आनी एक उदाहरण पळयता. सामतेवाच्या 19 अध्यायांत 20 आनी 21 वाक्यांत जेजू लागीं एक ग्रेस्त तरणाटो येता. आनी तो तरणाटो कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव सर उपादेश हांव पाळून आयलां, आनी की सडीत कितें हांवें गरजें, म्हळ्यार इतलें पूर हांवें केलां
आणखी एक हंत म्हाका वयर वचोंक जाय हांवें कालें करीत आनी एक वयर हंत वचो जाल्यार आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजे सेवे आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वंटून दी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो फाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो खंतीस जावन पातींग गेलो कित्याक येतेश्ट आस्पदीक ताचे कडेन आसली. हांगासर एक तरणाटो आसा ताचे कडेन आस्पदीक आसा पुरा उपादेश ताणें पाळणं उंचल्या मावटाचें एक पवित्र जिवन तो जिवन आसा बरें जिवन सर उपादेश पाळणं उंचल्या मट्टाचें जिवन तो जिवन आसा आनी तो जेजू लागीं विचारता हांव उंचल्या मट्टाचें हांव जिवन जिवन आसा आजचे की वयर वचो जाल्यार हांवें कालें करीचें. समी जेजू म्हणटा आजचे की आतां आशिल्ल्याचे की वयल्या हंताक पावचें जाल्यार तुजे कडेन कितें आसा पळय तें सोडून सोडून म्हळ्यार वयलें बागील उक्तें आसा तुका त्या हंताक तुवें वचत जाल्यार हें सुटचें जाल्यार मुखल्या हंताक तूं वयर येताय. मोगाचें न्हू उड्यास दवरा. आमी आमच्या जिवितांत मुखल्या हंताक वचत जाल्यार थोडे फावटी आमी बुक्सी जाय पडटा थोड्यांक आमी बुक्सून तांकां थंयच सोडिचें पडटा थोडे फावटी आमी दान धर्म करीचें पडटा आमकां मुखल्या हंताक वचोंक थोडे फावटी आमी आमची न्हीद सोडिचें पडटा आमकां इल्लें न्हीद दिली चड आमकां इतल्या वरांची न्हीद जायना साध्य आसना पूण न्हीद आमी सोडिचें पडटा आनी कितें आमी मुखल्या हंताक वचोंक थंय वचचें आनी थोड्यांक आमकां जेवणां खाणां इल्लीं चड पूण जेवणां खाणां आमी थोडे फावटी सोडिचें पडटा आनी तर आमकां मुखल्या हंताक वचचें चड आनी थोडे फावटी आमचें जें हंकार आसा हाम आसा आमचें तो हाम सोडून आमी सोडिचें पडटा जर तर आमकां मुखल्या हंताक वचचें जाल्यार. अशंत सबार संगती आसात मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमचो उडास आसता पयलें एक गडीस जाला म्हाका ताजेतान भायर येवंकूच जायना जावं पुरो एका कुटुंबान मरण जालां आनी त्या कुटुंबाच्या मरणाच्या परिस्थितींत न्हू आमकां भायर येवंक जाता पूण त्या उडासांत न्हू आमी भायर येवंकचें पडटा. ह्या कितेंय आमच्या जिवितांत अन्याय जाला त्या अन्यायाचें घडीत उतरून हांवें तुवें भायर येयल्यार मात्र आमी मुखल्या बागलाक वचूंक जाता. आनी हें इजाया प्रवादीच्या 43 अध्यायांत 18 आनी 19 वाक्य स्पश्ट तरान सांगता पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया हांव एक नवें कार्य करतां आतांच तें उजवाडाक येता तुमकां तें दिसान हांगाय पळय आरण्यांत हांव एक रस्तो करतां सुके कुड्डे वयंत न्हंय उपजायता. पळय हांगा सर्वेस्परदेव म्हणटा सुक्या कुड्ड्या वयंत त्या मरुभुमींत हांव थंयसर न्हंयो उदकाच्यो झरी उपजोवंक करता वा ह्या आरण्यांत हांव एक रस्तो करता तितलें अजापां करता पूण एक शर्त तुज्या जिवितांत इतलें पुरा वर्तें करूंक शकता तूं वास चिंतूंक पुरो म्हजें जिवन सगळ्या मरुभुमी बरें जालां. सर्वेस्परदेव म्हणटा झरेचें उदक दिवन तुजें जिवन उंचल्या पावंडाक व्हरूंक साध्य आसा. तुज्या जिवितांत वाटच तुका दिसना आरण्या बरीं जालां आनी त्या आरण्यांत रस्तो करना तुका बऱ्या करून हांव वचोंक शकता. आनी त्या वेळार कितें करीत तुवें करीत इतलेंच म्हणटा सर्वेस्पर कितें घडलां पूर्व तुज्या जिवितांत पयलें कितें घडलां ताजो उगडास करिनाका. कितें तुज्या पयलें आदीं जालां या आदीं केलांय तें मनान तुज्या हाडिनाका. एक उदाहरण तुमकां दिल्यार हांव चिंतां ह्या संगतेचो हांव तो करेक्ट करून अर्थ करता नाजाल्यार उलयलें मात प्रॅक्टिकल नाजाल्यार थियरी अर्थ जाता ना. वांजेलांत ह्या एका उतरांक एक बरें उदाहरण आसा आनी तें जावन आसा जाकोबाच्या जिवितांत जाल्लें एक घडीत. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 33 आनी 34 अध्यायांत एक बरें घडीत आसा हें जाकोबाच्या जिवितांत जाल्लें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हें अर्थ केलें जाल्यार आमकां आणकी आज कितें आमी नियाळ करता ताजो सारके रितीन आमकां अर्थ जाता मोगाचें न्हू. थंयसर आमी जाणाव हो जाकोबो आपल्या भावाक येसावाक मोस करना मालगाड्याचे हक्क स्विकार करना तो धांवून वचून लाबानाड्याक वचून ग्रस्त जाता. ते म्हळ्यार थंयसर जाय जाल्लें ताका मेळटा थंयसर अभिवृद्धी जाता आनी तो फाटीं गांवाक येवंक पळयता. हांगासर आसा जाकोब पयले ताच्या जिवितांत ताच्या घडीतांत ताच्या जिवितांत भावाक मोस केल्लो
जेवण दिजे जाल्यार म्हाका मालगाड्याचे हक्क दी म्हणून मोस्कन काण गेल्लो. येसाव असो वेस घालून बापायचे आशिर्वाद घेवन ताणें जियेल्लो, आशिर्वाद घेतलो. वो जाकोब गेल्लो तो आपल्या माम ताच्या लाबाना कडेन. जायतलें अभिवृद्धी जाता आनी तो फाटी येत आसतना मोगाच्यानो सर्वेस्पोर देव ताका एक बागील उक्तें करता. आनी थंयसर आमी पळयता 33 अध्यायांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें लाबानान 33 अध्याय पयलें वाक्य. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें लाबानान आपल्या नात्रांक आनी धुवांक उमो दिलो आनी तांचेर आशिर्वाद घालो. उपरांत तो आपल्या घरा परतलो. जाकोबान आपल्या वाटेन मुखार वेताना देवदूत ताका मेळ्ळे. जाकोब खंयसर वेतालो मोगाच्यानो. जाकोब लाबान पावन फाटीं ताज्या गांवाक येसाव आसल्या कडेन गांवाक येता. आनी थंयसर ताका फाटीं येता म्हणटा आसतना सर्वेस्परा देवान ताका वाट उक्ती केल्ली आनी ताका देवदूत मेळटात मुखार येता आसतना. पळया तितलो देव ताज्या सांगात आसलो. देव ताका ताज्या सांगात आसा म्हणून ताजे देवदूत ताका मेळटात. पवित्र पुस्तक म्हणटा जाकोबान आपल्या दुतांक सैरांत आनी तांकां तांच्या नांवां पुरो आसात तांकां आपल्या भावा सरशीन धाडलें. म्हळ्यार आपल्या दुतांक येसावा सरशीन धाडलें. ताणें तांकां ताकीद दिली म्हज्या भावा येसावाक हो संदेश दिया. तुजो खालतो सेवक जाकोब अशें म्हणटा. कोण म्हणटा? ताज्या मोतींत जाल्लें घडीत भायर येवना. ताका गुत्त आसा हांवें म्हज्या भावाक मोस केला, हांवें म्हज्या भावाक अन्याय केला. ताणें त्या जाकोबाच्या जिवितांत तें कितें घडीत जाल्लें तें ताणें भायर काडून घातल्या वरवीं तो आतां इतलो ग्रेस जाल्यार म्हणटा तुजो सेवक येसावा तुजो सेवक येता म्हणटा. पळया तो कितें सांगता? म्हज्या भावा येसावाक हो संदेश दिया. तुजो खालतो सेवक जाकोब अशें म्हणटा हांव लाबाना सांगाता वस्ती करतलो आनी येदोळ पर्यंत हांवें थंयसर आवाजा पडलें. म्हजे लागीं गोरवां, गाडवां, बोकरे, शेळयो, साकर आनी साकरणी आसात. तुजी दया म्हाका मेळचे खातीर म्हज्या दुता उदेशी हांव तुजे लागीं विनंती करतां. हांगासर पळया आजच्या जिवितांत आदलें जाल्लें घडीत खांता येता आनी हो म्हणटा पळय हांव आशिर्वाद घेवन आयलां. तुका आशिर्वाद मेळ्ळो ना. कोणाक आशिर्वाद मेळ्ळें? म्हाका मेळ्ळें. हांव लाबाना कडेन गेलां. म्हजे कडेन मुस्त गोरवां आनी कितें जाय तितलें बोकरे जाय तितलें म्हजे कडेन आस्त बदेक आसा आनी हांव तुका संदेश धाडटां. हांव येता आनी चिंतलें वो आतां येसाव दोबळो दळडेरो जावन आसतलो. हांवें आशिर्वाद घेवन आयलां आनी त्या देखून म्हजे हे बोकरे, म्हजे हे गोरवां, म्हजे हे धनदिरवें पळयल्या कुडले वो काय भारी खुशी जाता आनी म्हज्या फाटल्यान धांवन येता. म्हज्या हें पळोवन संपत्ती पळयता म्हूण चिंता. पूण थंयसर दूत येवन ताका फाटीं येवन म्हणटात दूत फाटीं येवन म्हळ्यार जाकोबान धाडले दूत फाटीं येवन सांगतात आमी तुज्या भावा येसाव सशीन वेताना तस्सो तुका मेळोवंक येतलो 400 मनशां ताज्या सवे आसात म्हणटात. पळया हाका ढम्म झिम्म जाता. हाच्या मतीन कितें आसा? हांव मोस करून आयलां, आशिर्वाद काडून आयलां, हांगा ग्रस्त जालां, आतां म्हाका कितें जाता गे म्हणलें आदलें घडीत ताज्या मतींत आसा. तिशिल्यान येसाव उडास्तोरा आमी खंयच्या ग्रंथांतले वाचप वचता? उत्पत्ती ग्रंथांतले वाचप वचता. मनीस आश्चर्य विरळ भारी उणें आनी ह्या भारी उणें आसल्यार येसावा कडेन कितले जाण आसात? 400 जाण. हांव चिंता आतांच्या जनसंख्या हें केल्यार तो लोक एक 40 लाखांक जायचो पुरो. उत्पत्ती ग्रंथांत 400 जाण आसचे म्हळ्यार प्रस्तुत संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार उण्यार उणें 40 लाख लोक त्या येसावा सांगत आसा. म्हळ्यार तितलो एक बळिश्ठ तो मुखेली जावन तो येसाव आसा. आनी असलो येसाव अभिवृद्धी जाल्लो येसाव म्हणटा हांव येता म्हज्या भावाक मेळोवंक. कोणीय तुमचे दूत मुखार येवचें नाका, हांव तूं मुखार येता म्हणटा. आनी तितल्यार पळया हांगा मुखलें घडीत कितें जाता पळया. जाकोबाक भिरांत दिसता. कित्याक भिरांत दिसता? ताज्या मोतींतलें घडीत वचोना. ताका देवान आनी एक बागेल उक्तें केलां पूण आदलें कितें जालां तें घडीत ताजे थंय वचोना. ताका घडा 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 भेन दिसोंक सुरू जाता. आनी तो म्हणटा जाकोबाक भिरांत दिसली आनी तो कळवळ्ळो. ताणें आपल्या मनशांचें आनी तशेंच बोकऱ्यांचें आनी
गोरवांचे आनी खऱ्यांचे 2 पंगड केले. ताणें चिंतलें एसावान एका पंगडाचो नाश केलो जाल्यार आनी एका पंगडान पळोवन देवेत. आमी तशेंच योजना घालची. खाली एक मुखार जायत म्हणून आमी पयलेंत योजना घालता. प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी अशें आमी करता. हांगासर जाकोबे तशेंच करता, योजन घालता. फस्ट ए नाजाल्यार तें खंयचें म्हूण एक सालाचें म्हजें प्लॅन म्हणटा. आनी आमी मुखार पळयता अशें ताका बेदिस्त आसतना हो जाकोब कितें करता, उपरांत जाकोबान मागणें केलें. कितें केलें? उपरांत जाकोबान मागणें. मोगाचें न्हू, केदाळा हांव तूं समस्यांत आसता. मागणें म्हाका तुका वाट दाखोवंक शकता. मागणें आमची परिस्थिती बदलावण करूंक शकता. आनी हांगासरी जाकोब कितें करता? मागणें करता. आनी म्हणटा म्हज्या आज्या अब्रामाच्या आनी बापा इजाकाच्या देवा, म्हज्या सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सांगिल्लें तुज्या माय गांवाक आनी तुज्या सैऱ्या सरशीन फाटीं वच, हांव तुका सांबाळटलो. म्हळ्यार सर्वेस्परा देवान ताका सांगलां तुका बागेल हांवें उक्तेंगान दवरलां, तूं फाटीं वच, त्या गांवाक वच, हांव तुका सांबाळटा म्हणून देवान वागदान दिलां. जाल्यार री असलें बागेल उक्तें ताका केल्यार री हो जाकोब भियोन आसा त्या बागलांतल्यान वचोंक. आनी तो म्हणटा म्हाका तुज्या सेवकाक, म्हळ्यार देवा लागीं म्हणटा म्हाका तुज्या सेवकाक तुवें दाखयल्ल्या दयेक आनी पातयणेक हांव योग्य न्ही. हातांत एक बेतकाटे घेवन हांव जॉर्दानय उतरून गेल्लो आनी आतां ह्या 2 पंगडा समेत आयलां. म्हज्या बाबा एसावाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. पळया, एका कुशीन एसाव म्हणटा हांव 400 म्हज्या मनशां सांगात येवन ताका स्वागत करता म्हूण कुशेन तो म्हणटा. जाल्यार हो जाकोब म्हूण चिंता आच्या मोतयेंत पयलीं जाल्लीं घडितां आनी ती सोडून दिवनात. मोतयेंतलीं सोडून दिवनात. 20 वर्सां जाल्यांत जाल्यार घट्ट धरून त्या घडितांक रावला. आनी हो कितें भियेता, म्हाका एसाव खाले म्हणे करता, आतां कशें हांवें वांचचें, देवा म्हाका राख म्हणून तो भियान तो जियेता. आनी तो म्हणटा हांव इतलें आशिर्वाद जाला देवा, म्हाका इतलें तुवें आशिर्वाद केलाय, म्हज्या भुरग्यांक आनी आमकां पुरा राख भिरांत दिसता म्हूण तो मागणें करता. आनी 14 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ताणें एसावाक खाणीक दिवंक म्हणून एक व्हडलें एक हिंड तयार करता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा कितलें पळया दान. 200 बोकड्यो आनी 20 बोकडे, 200 बकऱ्यो आनी 20 बकरे, दूद दितलीं दीस करी आनी ताजीं पिलां, 40 गायो आनी 10 पाडे, गाडवां मदलीं 20 बायलीं आनी 10 दादलीं, ही सर ताणें सांगाता घालून ताका खाणीक दिवंक तयार केली. पळया, इतलें तो खाणीक दिवंक म्हणून तयार करता. तितलो ग्रेस्त कोण जाला? जाकोब जाला. आनी ह्या इतल्या ग्रेस्त जाकोबाच्या जिवनांत आमी पळयता तो धाकटे तांकां हिंड करता आनी ह्या ताज्या सेवकांक धाडटाना म्हणटा तुज्या मुखार ताणें एसावान जर तुमी येताना इशारें जाल्यार हें खालें म्हळ्यार सांगा जाय तुमी हें जानवरां हें तुज्या सेवका जाकोबाची आपल्या धनयाक एसावाक खाणीक दिवंक म्हणून ताणें ती दंड दिल्यांत पळय जाकोब आमच्या फाटल्यान येता. म्हळ्यार इतलें पुरा करून ल्हान ल्हान वांटे केले, ताका मुखेली केलो आनी धाडलें. आनी हर एक हिंड जाता आसतना ताका आशा दाखोवची एसावाक, हळे हें तुका म्हूण सांगलां, फाटल्यान म्हजो दिनी येता, नॅक्स्ट एक हिंड येता, ताकाय तशें सांगचें. अशें तर सांगून करचें म्हूण हाचें योजन करून हिंड घाल मुखार येता. आनी पळया मुखार कितें जाता पळया. जाकोब आपणा इतल्याक म्हणा लागलो म्हज्या खाणीका वरवीं हांव ताका पयलें समाधान करतलो. हाची मोतीची चिन्ना पळया. खाणीका वरवीं हांव भाव म्हजें पयलें पुरा सांडलां, हांव एका देवान म्हाका वागदान दिलां, सांगाता मेळ्ळें म्हणलें चिंता आपणा. हो चिंता आनीक वाट म्हजें पयशे म्हजें धन देरवें पळोवन ताका समाधान करता म्हणून. मागीर मुखलें आणखी बरें आसा. तें म्हणटा उपरांत हांव ताका मेळटाना तो म्हाका बोगसूंकय बरो, तो म्हाका बोगसूंकय बरो. म्हळ्यार हाणें बोगसूं ना. आजच्या काळजांत तशेंच आसा तें घडयता देखून हो चिंता हांवें मोतींतले भायर घालूं ना, हो तशें ते म्हणे पळोवन म्हाका बक्षीत कोणना म्हणून. आनी आमी पळयता मुखलें थंयसर पळया अशें ताणें खाणेके फुडोवन धाडलो
आनी ते राती तो तंबांत रावलो. आतां हांगासर आसचें गडीत मस्तू गरजेचें मोगाचें न्हू. सगळें आसलें पुरा मुखार धाडटा आनी तो तंबांत रावता. आनी ते तंबांत रावल्ल्या कडेन सदां जावंक पुरो राती म्हळ्यार तो एक 7 वरां 6-7 वरां जावंक पुरो. त्याच रातीं कितें करता आनी एक मॅट मुखार काडटा तो. आनी एक मॅट मुखार काडना त्याच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगां बायलांक आनी दोगां साकरणींक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जाबूक न्ही उतारलो. ताका ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपलें सगळें धन दिरवें पलतडी पावयलें आनी आपूण एकलोच फाटीं रावलो. आतां हें बारीक गरजेचें. सगळ्यांक धाडलें. पयलें वस्तू धाडल्यो, नॅक्स्ट कुटुंबाच्यांक धाडलें आनी कितें रावलो एकलोच जाकोब रातीक रावलो. आतां हांगासर कितें घडटा पळया. एकलोच रावला रातीक सगळ्या त्या तंबांत जाकोब एकलोच. तेन्ना बारीक गरजेचें आमी मोतीन बरेंक नाटयचें उतरां. एकलोच रातीक आशिल्ल्या कडेन तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडा पर्यंत ताजे कडेन लढाई केली. आतां म्हाका सांगा कोण एकलो मनीस आयलो उजवाडा पर्यंत ताजेर लढाई केली. थंय काळोख रातीक थंयसर आतांचे बरें स्ट्रीट लायट नात काळोखांत आसा आनी कोण गे एकलो आयलो आनी ताजेर लढाई केली म्हणटा. आतां सांगा म्हाका कोणा कडेन लढाई केली म्हणून जाकोबाक दिसता की जाकोबाक दिसना. कित्याक रातीक कोणा कडेन लढाई केली ताका खंडीत जावन ताका गुंथुना. कोणें म्हणे ही लढाई जावची पळयल्या की कोणें पळोवना. कित्याक थंयसर कोणी नात. 2 संगती उडास दवरया. जाकोब आनी कितें ताच्या कोणा कडेन लढाई करता म्हणटा पळय ती लढाई जावची कोणी पळोवंक शकनात. हें पयलें पॉयंट. दुसरें पॉयंट जाकोब कोणा कडेन लढाई करता तेंय कळीत जायना. दोनीय कळीत जायना. आतां मुखार तें पळयत पुस्तक म्हणटा तेन्ना कोण एकलो आयलो आनी उजवाड पर्यंत ताजे कडेन लढाई केली. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंकडाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंकडाची कीळ सुकली. आतां पळया सगळी रात सगळें जाता सगळें जाता सगळें जाता. कोणा कडेन जाकोबाक गुंतना. कोण जाता तें कोणें पळय पळयलें कोणी गुंतना. आमकांय आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू मस्त बोटी आमच्या मोतींत काळजांत झूज जावनूच आसता. आमच्या काळजांत आनी मोतीन जें झूज खंयच्या लोकांक दिसना. दिसताय आमच्या काळजांनी आमच्या मोतींत कितें झुजां जावन आसात खंयच्याय संवसाराच्या लोकांक दिसताय दिसना. कोणाक दिसना. आमी झुजता थोड्या चिंतनांनी थोड्या बोगणांनी हांव हातूंत झुजता. कोणा लागीं झुजता तेंय आमी नेणाव पूण आमचीं बोगणां आमचीं चिन्नां कंटिन्यू झूज करत आसात. आमच्या जिवितांत अशंत घडटा. जाकोब रातीक झूज केलें म्हूण कितें तें उल्लेख केला तशेंच आमचें काळजांत आनी मनांत थोडीं झुजां जातात. संवसारार कोणीय पळयनात कोणायक कळोवंक कळना. हें आमी कोणा कडेन करता आमकांय गुंतना. आतां हें झूज जें बारीक प्रमुख कितें म्हळ्यार दिसचें झूज जाल्यार दिसच्या संगतीन आमी झूज करूंक शकता. जर तर एकलो मनीस पेटो या माजार येवन म्हज्या आंगार पडलें हांवें दिसच्या सक्तीन करता. ना दिसच्या सक्ती येवन म्हाका झूज जाता जाल्यार हांवें ना दिसच्या सक्तीन देता हांवें झूज करीचें. हांव चिंता अर्ज जाता म्हणून तुमकां दिसच्या सक्ती मुखान झूज जावचें जाल्यार दिसच्या सक्तीन हांवें झूज करीत. ना दिसच्या सक्तीन झूज जावचें जाल्यार ना दिसच्या सक्तीनच आमी झूज चलयचें पडटा. ताका आमी म्हणटा मूळ खंयचें घेवन झूज. झुजाक मूळ खंयचें त्या मुळा प्रमाणे आमी झूज करीत जाय पडटा. आनी हांगासर पळयत पुस्तक म्हणटा त्या मनशान आखरेक पेंकटाक एक मार दिता जाकोबाक आनी ताच्या पेंकटाची कीळ सुकली. त्या मनशान म्हळें आतां म्हाका वचोंक सोड. वो झुजता 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 कोणा कडेन झुजता देवाक गुत्त. आनी तो म्हणटा कितें वो झुजता तो म्हणटा म्हाका वचोंक एक सोड. कित्याक सकाळ जाली म्हाका वचोंक सोड. वो सोडूंक आयकना. वो सोडूंक आयकना. सोडूंक आयकनातल्याक तो कालें करता एक पेंकटाक एक कोट करता ताजी पेंकटाची कीळ उसाळटा. आनी
सोड म्हणटाना वो एक शर्त घालता. तो म्हणटा काले म्हणटा म्हाका म्हजेर आशिर्वाद केल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. मस्त पुटी मोगाचे न्हू ह्या जाकोबा कितें आशिर्वाद नातलें. आमी येदोळसो वाचलें कितलो ग्रेस जाला तो, कितलें ताचे कडेन धनदिरवें आसा. आणकी आशा इतलें आसा जाल्यार री म्हाका आनिल्लें जायचें म्हणून. आमी तशेंत आमकां जाय तितलें जिवनांत आसा जाल्यार री मागीर एक आमी सांगचें म्हाका पुरो आसा सायबा जाल्यार एक पिडा एक येवन आंबळे भारी किरकिरी. म्हाका पुरो आसा सायबा म्हजो घोव गी, म्हजी बायल गी, म्हजें भुरगें गी इल्लें किरकिरी. म्हाका पुरो बरें आसा सायबा काम करचे कडेन किरकिरी. आमी खंयचें इतलें पुरो देवान दिलां आणकी आमी ताजे विशयी दत्त चिंतचें. ते एक समोसो परिहार जायचे, ते एक जायचे. कितलें आसल्यार आनीकी आमी सर आसांव. आनी हांगा जाकोबी तशेंत करता. आनी त्या वेळार कितें करता पळया, तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. तुजें नांव कितें पयले वटेन तुमकां उरलें कितें म्हणून येसाव म्हणून बापायक मोस्कन आशिर्वाद काडून गेलें. तुजें नांव कितें आतां करेक्ट करून तो म्हणटा म्हजें नांव जाकोब म्हणटा. पयलें नांव धांवताना कितें सांगलें येसाव म्हूण सांगून कपटी तरान केल्लें. आतां करेक्ट नांव ताजें जाकोब म्हणटा. आनी त्या वेळार त्या मनशान म्हळें ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्ही बगार इज्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जायते वन जालाय. आतां खंयसर आसा थंयसर वयलें पुरा वाक्य म्हणटा एकलो झुजला म्हणून. हांगासर म्हणटा देवा लागीं आनी मनशा लागीं झुजलाय. कशें साध्य? देवा लागीं झुजलाय मनशा लागीं झुजलाय. कशें एकलोच तो जाल्यार झुजो नासलो. कोणा लागीं तो झुजला मोगाचे न्हू. मुस्तपुटी हांव आनी थंय झुजतांव चिन्नांनी बोगणांनी झुजतांव. कोणा कडेन झुजता आमकां तो गुथूना. झुजचें चिन्नें रातीक न्हीद पडना, दिसागे पडना, राग येता, टेन्शन येता, कालें पुरा जाता. हांगा म्हणटा झुजलाय आनी तुका मुखार नांव अशें म्हणटा मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकांत जर तर आमी मुखार वचलें जाल्यार हाका सोडटा केदाळागी त्या दाळा पळयत पुस्तक म्हणटा उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. उपरांत कितें केलो? ताका आशिर्वाद दिलो. आज हांवें थंय उडास दवरिसय जाकोबा केदाळा आशिर्वाद मेळ्ळो. केदाळा ताणें झूज सोडलें गी ताका आशिर्वाद मेळ्ळें. हांव आनी तुवें मस्तपुटी झुजतांव खंयचेंगी आमी सोडिना जाल्यार आमकां आशिर्वाद लाभना मोगाचें न्हू. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा जाकोबान फनवेल सोडून वेतना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंकटाक लागून पांय कुंठीत तो समकालो. कित्या खातीर तो कुंठीत जालो मोगाचें न्हू? झुजलो विनाकारण तो झुजलो. एकलोच तो रावलो. ताजे मोथींत चिन्नांत काळजांत गुणांत चिंतलें झुजलें आखरे कितें जालें तो कुंठीत जावन समकालो. पळयत पुस्तकान हांव मोटवें करच्या खातीर सांगता मोगाचें न्हू. 33 अध्याय थंयसर येता आसतना थंयसर येसावाक पळोवन 7 फावटी नमस्कार करता. कितले फावटी? पळयत पुस्तक म्हणटा भावा लागीं भोंवता ताणें 7 फावटी धरणेर सर पडून ताका नमस्कार केलो. कित्या खातीर? हाका गुत्त आसा हांवें ताका मोस केला. हाच्या मोतींतलें वचूना आनी तें भायर घालूना. आनी येसाव ताळा पूण येसावान ताका मेळोवंक धांवून आयलो आनी ताका आपल्या वेंगेन धरून ताका उमोवन दिलो आनी ते दोगी रडले. हांगासर आसा भाऊ येसाव. ताज्या मोतींतल्यान ताणें केदाळागी काडलां. ताजें मोत फ्री आसली. त्या देखून तो समृद्धी होवन जाल्लो. आनी 400 लोक ताजे सांगाता. त्या उत्पत्ती ग्रंथाच्या टायमा वेळार 400 जाण ताजे सांगाता आसले. तितलो पॉवरफूल लिडर जाल्लो. पूण हो मनीस ताच्या काळजांत कांतयलें. बोकरे आसूंक पुरो, गोरवां आसूंक पुरो, आनी कितें आसूंक पुरो, पूण हो सोलवून गेल्लो मोगाचें न्हू. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा येसावान विचारलें म्हाका वाटेर एक परिवार मेळ्ळो ताजो मतलब कितें? जाकोबान जाप दिली म्हज्या धन्याची दया मेळचे खातीर हांवें तो धाडून दिलो. येसावान म्हळें बाबा म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा तुजें तुकास आसूं. हांव आज कितें सांगता म्हळ्यार येसावान त्या भावान ताका मोस केलो जाल्यार ताज्या मोतींतलीं बोगणां ताणें सांडिल्लीं तें दूख ताणें धरुना. ताका बोगशिल्लें
आनी तो बरो उद्धार जावन बऱ्या समृद्धीन तो भरलो. जायतो लोक ताचे कडेन आसलो. आजचे कडेन आसलीं खाली गोरवां, तर ताचे कडेन मनशां आसलीं. गोरवां व्हरतीं की मनशां व्हरतीं, बोकड्यो व्हरतीं की मनशां व्हरतीं. ताचे कडेन तितले मनशां आसले, ताचे कडेन कितलीं गोरवां, कितली आस्त ताचे कडेन आसचे. पूण मोगाचे न्हू, ह्या मनशान मोतीन धरलें, ताणें हातांत ताच्या कितें आसलें ताणें सोडूंक ना. एसावान सोडलें, तो उंचल्या पावंडाक पावलो. आज हांवें तुवें मोगाचे न्हू जिवितांत उंचल्या पावंडाक पावचे जाल्यार आमी बुकसाणें दिवचे पडात. आमी थोड्या संगत्यो आमच्या जिवितांतल्यो सोडिचे पडात. कितें कुडू गडिता जाल्यार विसरून वचाचें, कितें पुरा जालां तें विसरून वचा मोगाचे न्हू. ना जाल्यार मुखल्या हंताक हांवान तूं पावोंक शकना. सरस्पर देव म्हणटा उगडापण ग्रंथांत 3 अध्याय 7वें वाक्यान तो म्हणटा, जो पवित्र आनी सात्वीक ताचे लागीं आसा सावी दाविदाची, तो उगडता कोणाच्यानी दंपूंक जायना, दमता कोणाचें उगडूंक जायना. जेजून आमकां जर तर दार उक्तें करून दिलां मोगाचें न्हू, तें कोणीय उक्तें तें बंद करूंक जायना. पूण म्हज्या आनी तुज्या नडत्यांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवान तूं थोडें सोडना, त्या देखून हांवान तूं त्या दारांतल्यान भितर वचूंक जायना. देव म्हाका तुका दार उक्तें करून दवरलां, म्हाका तुका उंचल्या पावंडाक ताणें अवकाश करून दिला. पूण म्हज्या आनी तुज्या त्या फाटल्या चिन्ना वरवीं, फाटल्या गणिता वरवीं थोडें कांय गे म्हज्या हातांतल्यान हांव सोडूंक तयार ना, तूं थोड्या हातांतल्यान सोडूंक तयार नाय. आमी मुखल्या हंताक आमी पावोंक शकना मोगाचें न्हू. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर पावल म्हणटा ताका व्हडलें उगडापें जालें. वॉट इज हिज बिगेस्ट रिव्हिलेशन? त्या पावलाक जाय तितलें उगडापें जालां. सगळ्या जग व्हरता ताचें उगडापण खंयच्या मोगाचें न्हू. दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायान 7 ते 9 वाक्यान म्हणटा, म्हाका फोव केल्ल्या असाधारण उगडापा विशयी उलोवचें जाल्यार खंयच्या उगडापण? सामान्य न्ही, सामान्य उगडापण. नॉट एन ऑर्डिनरी रिव्हिलेशन, इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिव्हिलेशन. कितें तें? असाधारण रिव्हिलेशन. कितें तें? असाधारण उगडापण मोगाचें न्हू. तो म्हणटा, हांवें उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे बसत गर्वाक पडना म्हणून म्हज्या कुडीन एका फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासान रिगिल्ल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हूण 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कुर्पा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकाचे वडवीक हांव खुशेन सांगता. त्या पावलाकी अस्कतकाय आशिल्लें, थोडें उणेंपण आशिल्लें, पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा तें हांव काडिना, तें तुजें तें तेंत आसूं दी, तें सोडून सोड आनी तूं मुखार वच. आज म्हाका तुका सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या तुज्या जिवितांत जायतें उणेंपण आसा मोगाचें न्हू. जायतें उणेंपण म्हजें तें आनी तुजें तें आसतलें. सर्वेस्पर देव म्हणटा, आनी एक बागील हांवें तुका उक्तें करून दवरलां. ह्या 2024 आनी 20 उंचल्या पावंडाचें बागील उक्तें करून दवरलां. कितें तुजें तें आसा तें म्हाका कर कर जाय जाय म्हूण हट्ट जावन रावं नाका. तें सोडून सोड, तें पुरा सोडून सोड, तें पुरा हांव तुका सरेंडर, तूं म्हाका सरेंडर कर. हांव तुका म्हजी कुर्पा पुरो तुका उंचल्या पावंडाक पावयता म्हणटा सर्वेस्पर. आनी त्या देखून उपादेशक पुस्तकांत 3 अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक. हर एकाकी वेळ आसा मोगाचें न्हू. सोदूंक एक वेळ, सांडूंक एक वेळ, सांबाळूंक भायर उडोवंक हर एकल्याकी वेळ आसा. आनी त्या देखून आतां आमचो वेळ आयला जें कितें सांडचो वेळ आनी तो सांडूंक जाय, कितें तें उडोवंक जाय तें उडोवंक जाय. आनी एफेसकारांक बरयल्ल्या 4 महत्वाचें वाक्य म्हणटा, दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा, हंकारी उलोवणें, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळ्यान आनी कणवळ्यान चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बुक्षिल्ल्यां तेच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बुक्षिया. तर मोगाचें न्हू, आमी एकामेका बुक्षिया. आदलें पुरा कितें पुरा घडिता जाल्यार तें सोड सोडया. कितें आमच्या जिवितांत उणेंपण आसा तें कितें तातूंत आमी टेन्शन करच्या बदलाक तें सोड सोडया. मुखल्या पावंड्याक आमी पावया. जें कितें फाटल्या 2023 कितें पुरा घडितां घडल्यांत, ह्या आजच्या पयलें कितें पुरा घडितां घडल्यांत तें सगळें सोडून मुखार हंताक आमकां सर्वेस्पर देव आपोवन आसा. त्या मुखल्या हंताक हांवें तुवें वचोंक जाय मोगाचें न्हू. आनी तो हंताक वता आसतना सर्वेस्पर देव आमकां उंचल्या मट्टाक, उंचल्या बागलाक पावयतलो. आनी ह्या वरवीं 2024 वर्स म्हजें आनी तुजें हर एकलें जें आशिर्वादी जातलें. हर एकलें आमी भयंकर उंचल्या पावंडाक ह्या वर्सा आमी पावा जाय. तर
एक उडास दवरया सर्वेस्परान बागलां आमकां उक्तें गेल्यात जें कितें आमचें उणेंपण आसा जें कितें आमचें तें पयलीं जें गणित आसा जावंक पुरो या पयलीं जें कितें उणेंपण आसा जावंक पुरो सगळें आमी सांडया आनी खंयच्याय घट्ट धरून रावचें नाका सगळें सोडया सगळें देवाक समर्पया आमी आतां कंतार म्हणया सर्वेस्परा सगळें तुका समर्पिता सगळोच जेजूक समर्पिता म्हणलें कंतार म्हणून सगळें आतां सर्वेस्पराक सरेंडर जावया आनी म्हणया सर्वेस्परा हांव तयार आसा कशें एक विमान धरण सोडल्या शिवाय उंचल्या पावंडाक वयर उबोवंक सकनांगी तशेंच सोमया सगळें हांव सरेंडर करता म्हाका एक उंचल्या पावंडाक आतां उंचल्या पावंडाक व्हर म्हणून देवा लागीं आमी मागया आमेन. सगळो जेजू समर्पिता कोशेनसर हांव obsita सदांच मोखून ताचेर पातयेव ताचेच थंय हांव चियेता सर्व सांव दिता सर्व सांव दिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता all to Jesus I surrender all to him I freely give I will ever love and trust him in his presence daily. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Lord Jesus, we surrender unto you all that we are. We surrender the battles in our mind. We surrender the different emotions in our heart. We surrender the worries of the world. We surrender the things and the instances beyond our control. Lord, help us to recognize what is ours. Jesus, enlighten our mind. Holy Spirit, enlighten our mind so that we work within our jurisdiction. Lord, we surrender all the things that you have given unto us that is beyond our control. Right now, we bring them unto you. Maybe incurable diseases, worries, tension, hatred in the family, anger, disharmony, we surrender it unto you. Jesus, as we are surrendered before the Blessed Sacrament, right now, touch each one of us. Mightily, Lord, open the doors of our hearts which is shut due to ignorance, due to lack, due to worries, due to the pleasures of the world, due to attractions of the world. Jesus, you have said that any door that you open, no one will be able to shut. Lord, we surrender. We pray that you may enter our life. We pray that your miraculous hand may enter our life. Touch our diseases, touch our problems, touch our worries, touch our battles in our minds, touch everything
that is beyond our control. Right now, may the mighty hand of God enter our life. Lord, we surrender unto you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Very God, by His faith, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನಾನ್ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. 68 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀನು ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಪಾಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಾ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. Jesus says He loves us. Let us open our heart unto the Lord. Let us surrender our bondages. Let us surrender all the impossible situations. Let us surrender our anxieties and our fears. Right now, may the grace of God enter our life, transforming our emotions, making us a new being. Lord, we pray that your mighty name, in your mighty name, that you may bless us, that we may walk according to your will. Lord, as you have commanded us, help us to love our neighbor. We surrender all that we are. We surrender every obstacle that is coming in our way to love you truly and our neighbor.
Lord, may by your mighty grace enlighten us to walk according to your will. Every plan and your promise, let it be established in our life, Lord. Let every kind of infirmity, bondage, curse, attack of the enemy be broken by the mighty name and the blood of Jesus. Please, Jesus. Lord, we surrender unto you. We come to you as we are. Lord, we pray specially against all kinds of situations which seem impossible. Daily, when we come unto you and pray for you, still the situation may seem as though it is not changing. By your mighty name, as we have surrendered it unto you right at this moment, may your mighty power move in our life. Let the situations change. Let all the financial bondages may be broken. Let the debts be cancelled. Let the renewal of the mind come unto the lives of people. Lord, as you're showing, let a supernatural renovation may take place in the hearts, in the minds, and the lives of people. Wherever they go, let they be a new being, transformed and transfigured with Jesus. Lord, we are surrendering our soul unto you. Cleanse it, heal it, and deliver it from all kinds of bondages and attacks. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. आमच्या सोम्या मुखार ह्या घडये दिव्याने आमी आसा. ह्या घडये आमची काळजां मनां सोम्या ते आमी ह्या घडये उबारया. प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत खंयसर म्हाका सोम्याची गरज आसा त्या जाग्यार सोम्याक ह्या घडये आमी आपोवन दिवया. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत जेजूची म्हाका गरज आसा. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत तुये. म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत जेजू तुजी गरज आसा. जेजू म्हज्या भुरग्या बाळाच्या जिवितांत तूं ये. म्हज्या वावरा जाग्यार सोम्या तुजी म्हाका गरज आसा. सोम्या ह्या जाग्यार म्हाका तुजो सांगात दी. म्हज्या इश्ट आनी इतर संबंदांत सोम्या तुजी म्हाका गरज आसा. सोम्या ह्या घडये तूं आमचे सांगाता राव. सदांच्या म्हज्या जिवितांत पातकाची ताळणी म्हाका येताना सोम्या म्हाका तुजी गरज आसा. सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. मौनपणी सोम्या मुखार आमी आसा आनी तोच सोमी आमकां हर एकल्याक ताचे कृपेची बेसामां ह्या घडये वांटून आसा. सोम्याक आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, आमच्या संबंदांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या बावार्थी जिवितांत ह्या घडये जागो दिवच्याक सोमी ह्या घडये आमकां आदार करपा फाव करूं म्हूण आमी मागया. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये. रावूंक जेजू तूं ये. आमच्या समाजांत सोम्या तुजी गरज आसा. लोकां मदें भाव बांदवपणाचो संबंद पातळ जावन येता ह्या वेळार 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसाराक मनीस जावन जल्मोन मोगाचें भक्षणाचें दयाळाचें चिंताप लोकांक तुवें वांटलें बरी. सोम्या ह्या घडये आमच्या समाजांत लोकां मदें संबंदां मदें तुवें येवची गरज आसा म्हूण आमी मागता. सोम्या आमचो संबंद बरो जावं दी. एकामेकांतय आमी तुका देखचें प्रयत्न चलोवन दी. आमच्या मदें आसचें अस्कतकायेचें चिंताप, उणेपणाचें चिंताप,
विविध रितींनी दुरसवण्याचे चिंताप पयसांच्या मुखांतर सोम्या बरी समाज निर्माण जावन दी. प्रत्येक करून तुझे राज या संवसारांत स्थापन जावच्याक ह्या घडये सोम्या आमी तुझे मुखार परतून मागता. उक्तेक सोम्या हाथ मोचे, उक्तेक सोम्या हाथ मोचे, बाबा भयणींक बगसून सेवेक तांच्या लागूंक उक्तेक सोम्या हात मोचे. परतून तुझ्या लागीं मागता सोम्या आमच्या भुरग्या बाळांच्या शिकपाचेर. प्रत्येक करून ह्या दिसांनी आमची भुरगीं आमची युवा जाणां तांच्या परीक्षेच्या तयारेचेर आसात. मोगाळा जेजू सगळें शैक्षणीक वर्स तुवें फावो कर. आमच्या भुरग्या बाळांच्या शिकपाचेर आनी फुडाराचेर गेल्ल्या हर एका बेसावांचो उगडास काडटा आसतना आमच्या भुरग्या बाळांचो मुखले शिकप, तांची परीक्षा आनी तांचो वावर तुज्या पांयांतळी हाडटा. सोम्या जेजू तांचे सांगातात राव, जाणवायेन तांकां बर. कशें तुवें त्या तेंपलांत जाणट्यां सांगता सवालां जापी मुखांतर आपणाची जाणवाय कशी उगडापी केली, तेच परी सोम्या आमच्या भुरग्या बाळांक सांगता, आमच्या युवा जाणां सांगता राव, तांच्या शिकप तांचो फुडार तुज्या बेसावांनी बरलोलो जावं, जाणवायेन तांणी वाडोवंक सोम्या ह्या घडये तुजी आशिर्वादां तुजी कृपा तांचेर वत म्हूण आमी मागता. जाणवाय दी सोम्या जेसू, जाणवाय दी सोम्या जेसू, बरें कर सोम्या जेसू, बरें कर सोम्या जेसू. आमच्या दिसपट्ट्या जिविता गरज असो हर एक आदार सोम्यातावन ह्या घडये मौनपणी मागून घेवया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. येत्या बोडा Sacramenta Sestang naman koruya Purbila tiarupa potla Nobioliti adarya Salvar vecha askatvisya Babartaci moldivya Zase Bapa Tase Puta Allah sani stutiza Potvi maima sasna sasna Eka sarya nasita Tuka dogancha spirita Sama sami navartam Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना. Amen.